दीस मंगळार फेब्रुवारीची 4 तारीख 2025. पयलें वाचप. सांब पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 9 वळ 19 तावन 23 पर्यंत. भावा भयणीनो, हांव कोणासूच गुलाम न्ही, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राखाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राखाल नातलोलो हांव नियमशास्त्राखाल आसल्या बरी जालो. नियमशास्त्राखाल नातलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राखाल नातलेल्या बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणे हांव आसा म्हणून न्ही, नी जाय की हांव क्रिस्ताच्या कायद्याखाल आसा. अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणीय करून थोड्यांक बचाव करीजे म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जायजे तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पसत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक बरवोसो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 71 1 तावन 2 3 तावन 4 5 तावन 6 आनी 15 तावन 17. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडतलें सोमिया. सर्वेस्परा, तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा, म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. देवा म्हज्या, नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या, म्हजो एकलोच भरवोसो. म्हजे तरणे प्रायेर थावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुंचो म्हजो सलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हणून म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेचीं कृत्यां दिसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगेप्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. निती पासत दगदणी भोगतात तीं कितलीं भागी. सर्गींचे राज तांचे. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 17 तावन 29 पर्यंत. हेरोदिनींच जण धाडन जुआंक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदींत घालो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दोवन घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुआवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुआंचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडानाशें राखतालो.
साबार पावटी जुवांची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैर्यांक ती भोव चड मानवली. तवळ रायान ते चलयेक म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलों. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोसो मागशी तरी हांव तो तुका दितलों. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदतार जुवांचे शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तबकांत स्नानदतार जुवांचे शीस दी जाय म्हणून राया लागीं मागा लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैर्या हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्यागाराक जुवांचे शीस हाडी जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांचे शीस कापले आनी तें एक तबकांत घालून चलयेक हाड दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून नेकेपिली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तरी तो संपूर्ण मुनिसी जावन नासलो. सांब पावलान सांगचे प्रमाणे तो पातक एक मात्र सोडून हर एक संगतींत आमचे बरी जियेलो. ताका एक कश्ट, बेजाराय, भिरांत आसली. आपणाचे जिणयेचो शेवट मनशाकुळा खातीर खुर्साचें मरण सोंसचें म्हणून ताका कळीत आशिल्ल्यान तो मनशा सैंबान कावजेलो आनी भियेलो. साध्य तर हो ख्रिस आपणा वयलो निवार म्हणून ताणें बापा लागीं मागिल्लें आसा. पूण निमाणें म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं म्हणून देवाची खुशी ताणें मानून घेतिल्ली. गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. म्हणली उतरां ताचेच जिणयेंत खरी जाल्यांत. चरित्रेंत हजारो जेजूचे पाटलावदार ही उतरां पाळण आज मार्तीर आनी सांत जाल्यांत. स्नानीक जुवांव न्यायनिती खातीर झुजोन मार्तीर मेळ्ळो. अधिकारा हुजीर ताणें ओपंद केलें ना. सूख आशिल्ली सूख म्हणून सांगूंक तो कावजेलो ना. हिंस धैर्य आनी प्रवादपण आमकांय लाबाजे. कश्ट मरण येतले खंडीत, पूण मेल्ल्यांत आमी सासण जिणयेक जल्मतांव म्हणली सा फ्रांसीस असिसीची उतरां आमकां भरवसो दिवंक शकतात.